Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र कारे आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर महेंद्र कारेन MBBS आणि MD ची पदवी गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान मेळयली. तशेंच तांणी गोवा स्कॉलर प्राइज फॉर फेलोशिप इन कार्डिओलॉजी मेळयली एट नॅशनल हार्ट सेंटर सिंगापूर. डॉक्टर महेंद्र कारेन बरीच वर्सां गोवा मेडिकल कॉलेज आणि नुसी वॉकाडान काम केलां. आता दोतोर मडगांवां प्रायव्हेट प्रॅक्टीस करतात. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. गोंयचे जेन्ना आमी पेशंट्स अशें म्हणटात किंवा गोंयची काळजाची दुयेंसां तेन्ना गोंयच्या लोकांनी अशें तुमकां कितें वेगळेपण अशें दिसून आयलां काय वी आर सेम एज अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? न्हय, म्हाका दिसता मे बी इवन स्टॅटिस्टिकस म्हाका दिसता तशें डिफरंट अशें कांय ना. आज ल्हान ल्हान भुरग्यां भितर आनी यंग जनरेशनान हार्टाचें दुयेंस जावपाक लागल्या आनी दॅट इज व्हेरी सिग्निफिकंट. आनी आमकां हें ऑल ओवर इंडियाकूय दिश्टी पडटा की आतां भुरग्या लोकां मदीं सुद्दां काळजाचें दुयेंस हें जावपाक लागलां आनी त्या खातीर आमकां काळजाच्या दुयेंसा बद्दल म्हायती आसप व्हेरी इम्पॉर्टंट अशें जालां. म्हणजे आमचे अशें स्पेशलिटी अशें कांय ना, कारण खुबशे फावटी हांव अशें कित्याक तुमकां स्पेसिफिक कारण गोंयचो जो मनीस आसा तो शीतकडी जेवता, त्याच्या जेवणान नाल्लाचो आस्पाव आसता म्हणजे सोय आसता आनी खुबशे फावटी आमी जर म्हणजे अगेन देर इज ऑलवेज म्हणजे एकांचें मत आसता की हे बरें, थोडे जाण म्हणटात बरें न्हय. हांव तुमकां स्पेसिफिकली कित्याक विचार की हो गोंयचो मनीस गोंयकारपण तिगोवन दवरून सुद्दां हाका म्हणजे तितकेच प्रमाणान ताका काळजाची दुयेंस जावं शकता. इट इज नॉट हातूंत सुबेज आसा अशें न्हय ना. म्हाका फक्त सोयकडी आनी ताजेरूच म्हणपा ना, आमचें फूल लायफस्टायलूच चेंज जाल्ली आसा आनी हाजे लागून हें काळजाचें दुयेंस आमकां चड दिश्टी पडपाक लागिल्लें आसा. आनी आमचें तेलूय खूब जाता जेवणा भितर आनी ताचे लागूनय ही काळजाची दुयेंसां जावपाक लागिल्लीं आसा. बरोबर. सो बरोबर डॉक्टर, एज वी गो हेड एक गोष्ट म्हणजे तुमच्या घरा कडेन तुमचे जे रुग्णायत आसात, तुमचे पेशंट आसात किंवा स्वता खातीर तुमचे काळजा विशीं दुयेंसांचे जे प्रश्न आसा ते तुमच्यान विचारूं येता. आमचो नंबर आसा 24904444 आणि 24904445. प्रश्न विचारतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज मातसो कमी करात. डॉक्टर केरे. हय. सो ही काळजाचें दुयेंस आतां खूब दिश्टी पडलां आनी आमकां भुरगे लोकां भितरूय हे काळजाचें दुयेंसां दिश्टी पडपाक यंगर जनरेशना भितरूय आतां हें दिश्टी पडपाक लागलां. सो काळजाच्या दुयेंसा बद्दल म्हायती आसप म्हाका दिसता आज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. सो खूब जाण आमकां काळजाचें दुयेंस म्हळ्यार कितें हे अशे प्रश्न विचारता. काळजाचें दुयेंस म्हणजे आमच्यो शिरो ज्यो हार्टा भितर आमकां रगत पावयता ताचे भितर हे ब्लॉक जाता आनी हे ब्लॉक जाता चडशे करून कोलेस्ट्रॉलाचे. आनी हे कोलेस्ट्रॉल जे आमी तेलांतल्यान जे खाता ते काळजा भितर वता आनी थंय ते हार्टा भितर ब्लॉक तयार करता आनी ते हार्टा भितर ब्लॉक जशें जालें की हार्टाक रगत पावना आनी ताजे लागून ताका छातेन दुखपाक लागता, ना जाल्यार ताका हार्ट अटॅक अशें येता. बरोबर. डॉक्टर म्हाका आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. पयलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हां हॅलो दोतोर. हां विचार. बाबा उठ. मुगे गोवा 2 म्हयने जाले तेका अटॅक येयलो घरान. आनी कोण नासलो त्या टायमार 5 मिनटां तो रुमा कोण उरलो. मागीर तेका चेड येतरी ते आमकां मेळ्ळो आनी उपरांत वोदोर देखून तेका जीव ना जालो. मागीर ते चेड्यान तेका बरो चीट दिलो व्हड्ड्यान. तेका बरें पांचीन केलें उपरांत तेका ओंकून येयलें आनी एक 20 मिनटां सुमार तेका हॉस्पिटला वयलो मडगांवां ग्रेस कार्डियाक वयलो आनी थिंगसो मागीर तेणी बांबोल धाडलो. आतां तेका 2 म्हयने जाले तो पेस मेकर बसोवपा आहा तेका अजून पसून बसयलो ना. गेल ते बुधवारा ते कोयलोलो तोंडी आहा तेका चड मग पोतून धाडलो आनी एकदम तो जेयना हायना उबरावना. तेका लागून आमगे फॅमिली दोतोरान तेका आनी 2 तेका सोर गायले. काल विदगान गायलो एक काल, मागीर दुसरो इन्फेक्शनाक गायलो आनी हेजे फुडली तेणे आमकां कांय म्हायती दिलो ना. पूण हें तेका आतां करपा जाता तो पेस मेकर बसोवपा हेजेरू. बरें. म्हणजे तुमचो प्रश्न हांव मातसो मारे बाय मॉडिफाय करता की पेस मेकर केन्ना घालचो पडटा
आनी ताचो फायदो कितें जाता हें मातशें तुमी आमकां विस्कटान सांगात. आतां ह्या केसीचें आमी थोडेशें आकलन केलें, मातशें एनालायज केलें, 2-3 गोश्टी आमकां मातशें उलोवपाक आमी शकतले. तांचो प्रश्न आसा की पेस मेकर घालपा जाता काय ना, तो हांव मातसो नंतर येता. पयलीं म्हळ्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट जी आमी आतां उलोवपाक सोदता इज दॅट कोणाकूय हार्टाचो अटॅक येता, जेन्ना हार्ट अटॅक येता तेन्ना बिगेस्ट डेंजर त्या मनशाक ताजो हार्ट अचानक बंद जावपाक शकता. आनी हें गोश्ट त्या जाणट्या मनशा भितर जाली आनी ताका हार्ट अटॅक आयलो आनी ताजो हार्ट बंद पडलो आनी लकीली देवा दयेन ताजें तें हार्ट परत चालपाक लागलें आनी ताणें परत हाताचेर हें करून बी केलें. हाका ते फर्स्ट एड आमी हांगा ट्रेनींग नासता, पूण खूब कडेन हें कार्डियाक रिसॅसिटेशन ट्रेनींग दिल्लें जाता, लोकांक जनरल पब्लिकाक दिल्लें आसा आनी तांकां प्रमाणे ते रिसॅसिटेट करून ते सारकें करता. सो हो फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा की कोणाकूय छातीन दुखता, हार्ट अटॅक आयला जाल्यार ताजें हार्ट अचानक बंद पडपाक शकता आनी दे शूड इमिडिएटली गो टू द डॉक्टर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट बिकॉज तुमचें ताजे नंतरूच मुखार स्टार्ट जातलें. दुसरें पेस मेकर म्हळ्यार कितें, केन्ना केन्ना हार्टाची वाल चोक जातकूर हार्टाक एक आमकां बॅटरी आसता, ती बॅटरीचेर इफेक्ट येता, लोड येता आनी ती बॅटरी बंद पडपाक लागता आनी हार्ट सामकें वीक जाता. तेन्ना ही बॅटरी चलना, अशी बॅटरी चलना तेन्ना आमकां ती आर्टिफिशली भायल्यांतल्यान ताका बॅटरी घालची पडटा, ताका आमी पेस मेकर असो म्हणटा. आतां दुसरी गोश्ट आसा, ही पेस मेकर घालता आसतना सिन्स ताजी वायर एक हार्टा भितर वता तेन्ना आंगान नाल्यार बॉडीन खंयच इन्फेक्शन आसपाक शकना. म्हणजे ते मागीर टोटली फिट फॉर दॅट. हय, त्या टायमाचेर बॉडी भितर खंयचेच इन्फेक्शन आसपाक जायना. जर बॉडी भितर खंय इन्फेक्शन आसा, मातशें थंडेचें आसूं, कातीचें आसूं, मुतान आसूं, जाल्यार ते समजा वायरीक समजा तें इन्फेक्शन जालें जाल्यार ताजें भयंकर कॉम्प्लिकेशन जाता. म्हणून डॉक्टर केन्नाय पेस मेकर घालता आसतना पयलीं चॅक करता की ह्या मनशाक जोर येतालो, खंय थंडी आसा, कितें जोर आसा, कितें आसा हें पळयता. आनी सपोज ताका दिसलें की थंडी, समजा हय कसलेंय इन्फेक्शन आसा जाल्यार तो केन्नाच त्या मनशाक ते इमिडिएट त्या टायमाचेर पेस मेकर घालपाना. आनी समजा गरजूच पडली जाल्यार एक टेम्पररी पेस मेकर म्हणून एक मेकॅनिझम आसता, जाचे प्रमाणे एक वायर घालून टेम्पररी ताका पेस करपाक शकता, पूण परमनंट पेस मेकर घालपाचें ना. जितले वेळ ताका पळय इन्फेक्शन आसा तितले वेळ ते घालपाचें ना. आतां इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एन्जिओग्राफी केल्ली काय ना ह्या प्रश्न खुबसो मुखार वता. ते तांचे डॉक्टर आय थिंक परत बांबोळे वचून ताणें विचारल्यार ताका एक्सप्लेनेशन दितलें. पूण सांगपाची एकूच गोश्ट की हार्ट अटॅक आयल्यार इमिडिएटली डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय, हॉस्पिटलान वचपाक जाय, नाजाल्यार तांचे अचानक ताजो हार्ट बंद पडपाक शकता आनी मागीर प्रॉब्लम जावपाक शकता. पेस मेकर सपोज हार्ट सामकें वीक जालें आनी बॅटरी समजा हार्टाची गेली जाल्यार पेस मेकर घालचोच पडटा. आनी केन्नाय इन्फेक्शन आसतना पेस मेकर आमी चडसो करून घालनात. सो आतां इन्फेक्शन ताजें समजा बरें जालां आसत जाल्यार परत ताणें बांबोळे वचून ताणें चवकशी करपाची आनी ते तुका थंय पेस मेकर घालतले. डॉक्टर म्हाका सांगात, म्हाका आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. सरला राज्याध्यक्ष मडगांवच्यान उलयता. डॉक्टर म्हाका एक विचारपाक जाय, हांवें सो आयकलां की जेन्ना मनशाक हार्टा घरान एक एस्पिरीन गुळी हाडून दवरची म्हणून, तशें कितें हड्ड्यान पेन बी जाल्यार घेवपाक म्हणजे आतां त्या वेळार ती उपयोगा पडटा म्हणून हें कितपत खरें आसा? म्हणजे खंयची फार्मासीनी जाल्यार ते म्हणटा तशें आमी दिवपाक शकना म्हणून. नंबर 2 लिपीड प्रोफायल म्हणटा ते मंथली करपाचें काय हांव 6 म्हयन्यांनी करता, पूण ते मंथली गरज आसा काय 6 म्हयन्यांनी ओके? आणि थर्ड क्वेश्चन, हांवें ट्रेडमिल टेस्ट केली तातूंत म्हणजे बरें आसा म्हणून सांगलें. सो डज इट मीन दॅट म्हाका हार्टाचे प्रॉब्लेम जावपाक शकना? म्हणजे परत एकेडमिक क्वेश्चन अभ्यास करून विचारला तुमच्यानी तिनूय प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक जाय. हय, पयलीं हांव तुमकां ट्रेडमिल टेस्टा बद्दल विचारता. हार्टाचे एज आय टोल्ड यू दॅट हार्टाचे ब्लॉक आसा काय ना हे पळोवपा खातीर 2 प्रकारच्यो टेस्ट आसता. एक म्हळ्यार नॉन इन्वेजीव टेस्ट, म्हणजे हांगान खंयच बुराक करनासतना टेस्ट करप, आनी इन्वेजीव टेस्ट म्हणजे आंगान एक इंजेक्शन मारून टेस्ट करप. सो हे नॉन इन्वेजीव टेस्टा भितर ट्रेडमिल टेस्ट म्हणून येता. सो हे ट्रेडमिल टेस्ट समजा तुमची नेगेटीव आयली जाल्यार चडशे करून तुमकां मुखार वचपाची गरज ना. सो ट्रेडमिल टेस्ट इज अ गेट कीपर. आय वूड कीप इट एज अ गेट कीपर. म्हणजे कितें, समजा ट्रेडमिल टेस्ट पॉझिटिव्ह आयली जाल्यार मुखार तुमी एन्जिओग्राफीक वचपाचें, आनी ट्रेडमिल टेस्ट समजा नेगेटीव आयली जाल्यार चडशे करून तुमकां हार्टाचें दुयेंस ना. फॉलोअप दवरप. आनी तातूंत थोडे पॉयंट्स आसता ट्रेडमिल विच इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट ते तुमचे डॉक्टर वील एक्सप्लेन टू यू. सपोज तुमी डेफिनेटली 10 मिनिट्स समजा ट्रेडमिलाचेर चलता, ताका ब्रूस प्रोटोकॉल म्हण अशें आसता तें. सो त्या प्रोटोकॉला प्रमाणे ट्रेडमिलाचेर समजा तुमी 10 मिनटां समजा डेफिनेटली चलता आनी तुमकां ECGचेर कांय चेंजीस ना आनी तुमकां छातीन कांय दुखुना आनी खरच मारूना, डेफिनेटली युअर चान्सीस ऑफ हॅव्हिंग अ हार्ट अटॅक इज एक्स्ट्रीमली लो. सो ट्रेडमिलाचेर कितले मिनटां चलता ताजेरूय आमी एक अंदाज येता की कितलो मनीस फिट आसा आनी कितले चान्सीस आसा दॅट इट वील बी हें. आतां दुसरो पॉयंट आसा, ट्रेडमिल टेस्ट इज नॉट अ 100% टेस्ट, इट इज एफिशियन्सी, ताका आमी 88% म्हणटा.
म्हणजे अर्थ कितें की सपोज तुझे ट्रेडमिल टेस्ट पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार हातूंतले सगळे लोकांक हार्टाचे ब्लॉक आसा अशें म्हणपाक शकना. जरी पॉझिटिव्ह आयले तरी सुद्दां आमी ताका हें म्हणपाक शकना. अराउंड 78% ऑफ देम वील हॅव अ हार्ट प्रॉब्लम एंड अनदर 20% मे हॅव पॉझिटिव्ह टेस्ट but may still come negative. So these are the points. But by far, if suppose treadmill test negative asa, then they can be assured that चडशे करून तांकां हार्टाचे दुयेंस ना. But डॉक्टर तांचो एक दुसरो प्रश्न आशिल्लो की एस्पिरिन. एस्पिरिन हय. Lot of research is going on in this aspect only. आणि few years back पयली सगळे डॉक्टर्सांनी स्टार्ट केले की एस्पिरिन घेया म्हणून आणि ताजे नंतर लोकांक म्हणटाले की 50 जाले सगळ्यांनी एस्पिरिन स्टार्ट करपाचें. पण एट प्रेझेंट तसो कन्सेप्ट ना. आता ते म्हणटा की सपोज तुका डायबिटीज आसा आनी तुजें वय समजा 60 and 55 आसा आनी कितें प्रेशर आनी येते आसा जाल्यार त्या मनशांनी एस्पिरिन घेवपाची. पण सरसकट सगळ्या लोकांनी एस्पिरिन घेवपाची हें ना. कारण कितें आसा एकच मिनिट डॉक्टर मातसो इंटरप्ट करता. म्हणजे तांचो क्वेश्चन आसलो समजा इन केस ऑफ हार्ट अटॅक नाउ आय विल कम टू दॅट. सो हो पयलो उत्तर की सगळ्यांनी सरसकट एवरी डे एस्पिरिन घेवपाची गरज ना अनलेस तुका समजा डायबिटीज आसा तुका आनी कितें रिस्क फॅक्टर्स आसा आनी डॉक्टरान रिकमेंड केले जाल्यार तुवें एस्पिरिन घेवपाची. नाव द क्वेश्चन इज घरा कडेन एस्पिरिन आसपा जाय व्हेरी गुड. इफ यू आर व्हेरी इंटेलिजंट येस यू कॅन डू. म्हणून तुम्ही एस्पिरिन हाडले पण ज्या मनशाक चेस्ट पेन जाला ताका हार्ट अटॅक येता काय ना हे तुम्ही डिसाइड करपाक शकना. मे बी ताका दुखता आसतले एसिडिटी लागून आनी तुम्ही एस्पिरिन दिवन ताची एसिडिटी वाडोवपाक शकता. सो इट इज नॉट पॉसिबल. व्हेरी डिफिकल्ट टू असेस. डॉक्टर फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. माझो प्रश्न असा की कार्डियक अरेस्ट आणि मासिव्ह हार्ट अटॅक याच्यात नेमको डिफरन्स कितें आणि दुसरो प्रश्न डाळिंब म्हणटा ते हार्टाक बरे म्हणतात पण एका याच्यात हांव वाचले की जेन्ना ट्रिटमेंट चालू असता हार्टाचे तेन्ना डाळिंब खावपाचें ना म्हणून सांगता. म्हणजे याचे नेमके कारण कितें मातशें तुमी सांगा. ओके नाव द फर्स्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि होच हांवें पयल्या प्रश्नाचो उत्तर दिता आसतना हांवें तुका हेंच सांगिल्लें आसा की हार्ट अटॅक म्हणजे हार्टाच्यो शिरो ब्लॉक जाल्ल्यो आसा हार्टाक रगत पावना आनी हार्टाचे मसल्स मरपाक लागल्या आनी जेन्ना ते हार्टाचे मसल मरपाक लागता तेन्ना तुका तो दूख दिता आनी ताका आमी चेस्ट पेन असो म्हणटा आनी तेन्ना घाम बी येवपाक लागता आनी ताका आमी हार्ट अटॅक म्हणटा. एंड जेन्ना हार्ट दुखता हार्टाक दुखयता जेन्ना हार्टाचे मसल मरपाक लागता त्या टायमाचेर ते हार्ट बंद जावपाक शकता आनी ताका आमी कार्डियाक अरेस्ट असो म्हणटा. सो कार्डियाक अरेस्ट म्हणजे हार्ट बंद जावप म्हणजे एक टर्मिनल स्टेज अशें समजू शकता. म्हणजे हार्ट अटॅक येतकूर हार्ट कार्डियाक अरेस्ट जावपाचे चान्सेस चड असता विच वी पुट समवेअर अराउंड 10 to 15% ऑल्सो इन सम पेशंट. सो हार्ट अटॅक येतकूर एक 10% चान्स आसा तुझे हार्ट कार्डियाक अरेस्ट जावपाचो. नाव कार्डियाक अरेस्ट कॅन हॅपन इन अदर कंडिशन ऑल्सो विदाउट हार्ट अटॅक. येस इट इज पॉसिबल. आता तुम्ही खंय पळयला आसतले लायक स्पोर्ट्समॅन धांवता धांवता चटकून एकटो पडलो फुटबॉल खेळटा आसतना ताजे एकदम हार्ट बंद जाले आनी हें जालें ताका आमी कार्डियाक अरेस्ट ताकाय कार्डियाक अरेस्ट म्हणटा पण ताचे भितर कंडिशन मातशें दुसरें आसता. सो कार्डियाक अरेस्ट आनी हार्ट अटॅक ही इज नॉट सेम. पूण हार्ट अटॅक जाल्यार कार्डियाक अरेस्ट जावपाचे चान्सेस चड जाता. सो दिस इज वॉट यू हॅव टू अंडरस्टँड. खूप जाणां स्विमींग करता आसतना एकदम तांकां उदक वता आनी तांचें एकदम बंद जाता आनी हार्ट कॅन स्टॉप. सो कार्डियाक अरेस्ट कॅन हॅपन इन मेनी अदर कंडिशन बट बाय फार द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कार्डियाक अरेस्ट इज हार्ट अटॅक. बाय फार द कॉमनेस्ट कॉज इज हार्ट अटॅक. सो बोथ ऑफ देम आर क्लोजली लिंक्ड. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो हां हांव आत्माराम पेडणेकर उलयतां पेडणेच्यान थंयसर. पेडणेकर बाब प्रश्न विचारात. सर माझं कितें बापूय न्हू पयलीं एक 10 वर्सां पयलीं हार्टान एक्सपायर जालो आणि तोय डायबिटीज पेशंट आणि हांवूय डायबिटीज पेशंट. सर तेचेर आनी आतां कितें प्रॉब्लेम जाला म्हाका सर डायबिटीज आसा आणि म्हाज्या पांयांक फोड येता आणि 3 महिने ते बेगीन जायना बरेंच जायना आणि हांव गुळयो घेता न्हू ग्लॅमिस्टर हेमोन घेता आणि हांव मिरज सर गेल्लो मिरजाच्यान म्हाका ड्रॉप दिल्ले तेचेर डायबिटीज क्युअर जाता म्हटल्यार हें कमी जायना. पेडणेकर बाब एक गोष्ट महत्वाची म्हणजे जी वखदां आमच्या रिकमेंड करून ॲलोपॅथीन ताचे विशीं आमी चड काय भाष्य करू शकना पण तुमच्या प्रश्नाक डॉक्टर जाप दितले. हय आता हातून थोडेशे गोष्टी इम्पॉर्टंट आसात. ताज्या बापायक हार्ट अटॅक आयिल्लो आनी ताकाय डायबिटीज आशिल्लें आनी तुकाय डायबिटीज आसा. सो डेफिनेटली तुवें डायबिटीज कंट्रोल करप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. त्या प्रमाणे तुवें मेडिसिन्स घेवप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. आनी तुजी ही डायबिटीज कंट्रोल ना आसत म्हणून तुज्या पांयांक मातशें फोड बी येवपाक शकता. जांकां डायबिटीज आसा तांकां पांया भितर शिरोय बी केन्ना ब्लॉक जाता. एज हांवें पयलीं सांगिल्लें की हार्ट अटॅक हार्टाचे शिरो ब्लॉक जाल्ले म्हणून आसा तशेंच